नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रमाणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ले चोरी प्रकरणात अटक केल्ल्या 4 जाणांतले 2 जाण अल्पवयीन. दुबाविता कडल्यान 1 किलो भांगर आनी 10 किलो चांदीचे अलंकार जप्त. मंत्री विश्वजिताच्या विधानाचेर तानावडे कडेन ना जाप. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा मंत्र्यां कडेन करतलो भासाभास, जाल्यार मुख्यमंत्री ओग्गी. काँग्रेस भाजपा जाली, आतां विश्वजिताक पडपाक लागल्या नव्या पक्षाची सपनां. काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकाराचो आरोप. शापोरा दर्यांत नुस्तें मारपाक गेल्ली बोट बुडली. बागाच्या नुस्तेकारांनी 4 जाणांक केले साल्वार. खासगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयांत जातली रोजगार निर्मिती. पर्यटन प्रकल्पाक विरोध करचो न्हय, मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. कारवार खून प्रकरणात दुबावित गुरुप्रसाद राणेच्या मरणाक लागून वाडले गूढ. तपासात येतात आडमेळी. अटक केल्ल्या दुबावितांच्या जबानीचेर चवकशी करपाचो यत्न. कारवारचो पुलीस अधीक्षकाची म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो. ह्या मंत्री विश्वजीत राणेच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा आपूण मंत्री विश्वजीत राणे कडेन उलयतलो. जाल्यार मंत्री विश्वजिताच्या ह्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान मौन पाळ्ळें. कशें तें पळयात. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आपल्याक वेगळो विचार करचो पडटलो. ह्या सरकाराच्याच मंत्री विश्वजीत राणेच्या स्टेटमेंटान गोंयच्या राजकारणात प्रश्नचिन्हाचे फाटे फुटयल्यात. हाचेर जाप दिवपाक आतां भाजप पक्षश्रेश्ठीं कडेन लेगीत उतरां नाके बराबर जाल्यात. प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार आपूण मंत्री विश्वजिता कडेन उलयतलो म्हणटा जाल्यार मुख्यमंत्री सामसूम जाला. पळयात. आमकां दिना जाल्यार आमी फुडले 22,000 नोकऱ्यो समज 2.5 वर्सान करूंक सरकाराची जबाबदारी म्हणटा तो. हांव उलयतां तांचे कडेन. हांवें तो आतांच पेपराचेर पळयला. हांव उलयतां. पूण हालीं तेंपार जर अशे मंत्री वेगळे वेगळे स्टेटमेंट करता तुमी हरशीं समजूत काडिल्ली तेंची. चड हाती आनी कमेंट कांय करना, पूण हांव तांचे कडेन उलयतां. एक वेगळो विचार तेंच्यांनी करता म्हटल्यार तांचेर कितें आसा तें ताचे कडेन हांव उलयतां. हांव उलयतां. सर काल विश्वजितान एक स्टेटमेंट केल्लो 22,000 जॉब क्रिएट जावपाक जाय म्हणून 2.5 म्हयन्यान. जॉब जावंक ना जाल्यार चिंतचे पडटले अशें चिंतचे पडटले म्हणून ताणें म्हटलां. तुमचें कितें रिएक्शन तेजेर? काल ताणें म्हटलं नाल्यार आपूण इलेक्शनाक बसला म्हणून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस जालो, भाजपूय जालो. आतां विश्वजिताक आनीक खंयच्या तरी नव्या पक्षाची सपनां पडपाक लागल्या. ताकाच लागून ताणें नोकऱ्यो ना जाल्यार सरकाराची गरज नाशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकर सांगता. मंत्री विश्वजीत राणे हाणें काल वाळपय केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर मनीषा उलयताली. पावस जेन्ना पडटा पळय स्टार्टींग, तेन्ना पावस येता आनी गडगड सामको आवाज करून येता आनी वता आसतनाय बी सामको गडगड करून वता. परतीचो पावस म्हणटा तसो विश्वजीत राणे जेन्ना बीजेपीन आयलो पळय तेन्ना आपूण मोदी कडेन प्रभावीत जालो. बीजेपीची तत्व आवडली, बीजेपी आवडली. खंयची RSSची खाकी पॅन्ट घालून बसलो. सामको गडगड केलो. मनोहर पर्रीकराच्या पांयां पडलो. आपूण बरो डेव्हलपमेंट करपाक आयलो. 70चो विकास करपाक आयलो आनी बोवाळ केलो. केन्ना काय ताणें ऑफिसांतल्यान सोनिया गांधीचे, राहुल गांधीचे फोटो काडले. थंय सामको JB नड्डाचो फोटो, मागीर आमचो अमित शाहचे फोटो, मोदीचे फोटो सगळे भगवेमय केले सामके. आनी आतां ताका परतीचो वेळ लागला म्हणटा तशें पळय परतीची वाट पळोवपाक लागलो. आज ताणें स्टेटमेंट केलो की जॉब दिना जाल्यार आपल्याक आपूण दुसरो रस्तो पळयतलो म्हणून. म्हणटकीर इतलीं वर्सां आतां तो 2017 आयिल्लो. इतलीं वर्सां तो करतालो तरी कितें आमकां दिसता. ताजें पळय तें इंटेंशन आशिल्लें लँड कन्वर्जनाचें. बिचोले, मागीर ताणें रेज मागूस, बंबुतानी हे सगळे प्रकल्पाक हे ताणें सर्रास केलें. आतां ताचे कडेन जमनी उरूना आसतल्यो खंयच्यो हे करपाच्यो कन्वर्जन. म्हणटकीर तो म्हणटा टाटा बाय बाय आपूण चल्लो म्हणटा आसतलो. एक तर ना जाल्यार दुसरे तो BJP सरकाराक फोंडान घालपाकूच आयिल्लो आसतलो. ही सगळ्या घेया तुमच्या हड्ड्यार घेया ही पापां आपूण चल्लो म्हणून. अचानक ताका आज जॉबाचें हें जालां आसतलें कशें. जॉब मागीर इतलो 17 ते आतां पर्यंत तूं करतालो कितें? कालूच येवना तूं जॉबा खातीर.
17 ते आता 24 पर्यंत तू करतालो तरी कितें? काँग्रेस जाली, BJP जाली, आता खंयच्या तरी नव्या पार्टेची तुका स्वप्न पडटा आसतली. तू स्वताच्या पार्टे खातीर लोकांचो 70च्या लोकांचो वापर करता. तुका जाय तेन्ना तू ज्या पार्टेन वचपाचें डिसिजन घेता, तुका जाय तेन्ना तू भायर सरता, तुका जाय तेन्ना तू प्रभावीत जाता नेत्यांकडल्यान, तुका जाय तेन्ना नेते वायट दिसपाक लागता. आता एकूच कारण आसतलें, 2024च्या इलेक्शना नंतर तुका CM करता म्हणून सांगिल्लें आसतलें. ते तुका आतां आश्वासन मेळना. तुका कळ्ळें की आपूण BJPन रावन CM जावचो ना, म्हणून तू स्वताच्या स्वार्था खातीर 70च्या लोकांचो वापर करता. बाणावले पोशिल्ल्या सुण्यांक वासीन दिवपाची आनी नसबंदी करपा खातीर शिबीर आयोजीत करतले. तशेंच बाणावली मतदारसंघाच्या सगळ्या पोशिल्ल्या सुण्यांची नोंदणी करून पंचायतीक दितले. तशेंच तांकां मायक्रो चीप बसयतले अशी माहिती बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास हाणें दिली. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदारान ही माहिती दिल्या. बीच डॉग स्टेरिलायझेशन ड्रायव्ह हाजी इनिशिएटीव आमी जुलया म्हयन्याक कोमेस केल्लो आनी जुलय आनी ऑगस्ट ह्या 2 म्हयन्यांनी आमी मिशन रेबीज आनी WBS हेंक घेवन आमी एक तयारी केली की जी सुणी बिचाचेर आहाय त्या बिचाचेर त्या सुण्यांक आमी व्हरोन स्टेरिलायज करतले. आज आमचे बरोबर आहा डॉक्टर मुरुगन अप्पू पिल्लय, who is the Director of Education Mission Rabies, formerly an ITEC expert, High Commission of India, who has been very helpful in this entire process in Benaulim constituency to take the initiative right from July and going ahead now. Ani amchbara education officer Mr. Akshay Shashikant Pal, Mission Rabizacho जो गोंयची इंचार्ज आहा, आणि they both have been very helpful. आणि हेंचे आमी मिशन फॉर साउथ गोवा बीच डॉग स्टेरिलायझेशन ड्रायव्ह हें जें कॉमेस केल्लें. Honorable MLA, we have taken up this Benaulim constituency. In addition to the vaccination, we are also going to have microchipping project during this time. So all those dogs which are brought for this vaccination will be microchipped free of cost. So this is the identity, very good identity for these dogs. For example, this microchipping details will be there in the animal for many years, not like the tags or the collars, that lasts only for 1 year. But if you do a microchipping for any animal, even for 25 years, you can just keep the identity. Very safe, no side effects. This is at a huge cost, but this will be done to the owners. So the owner details will be there, then the vaccination details will be there. If the dog is a sterilized animal, the sterilization details will be there. Anywhere in case if the animal is lost, you can scan and find out the dog, or if there is any dog dispute, dog bite. Now recently you see lot of cases where the dog bites and they arrest the owner and things like that. For that the identity is there, so we can find out which dog has gone into this issue. So for all these things, the microchipping will be helping. But we want to introduce this now because it is not all over, it is not done. We are introducing in Benaulim. दर्या खवदळिल्ल्यान शापोरा दर्यांत सकाळी नुस्तें मारपाक बेरेस्तारा नुस्तेमारी गेल्ली बोट बुडली. बोट बुडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच बागाच्या नुस्तेकारांनी धांव मारून दर्यांत बुडिल्ल्या 4 नुस्तेकारांक वाटयले. आमी आयज गोवन दवरलेलें सगळें, कोण भायर वयची न्हू म्हणून, आनी आमी मालपेकाराचे बोटी आहा जाल्यार पळोवपाक म्हणून भायर गेले. बोट घेवन भायर गेले जाल्यार कोण ना आयज दर्यान ते. मागीर आमी परतून भितर येताले. भितर जाल्यार दर्या चड राफ जालो. तेन्नाच म्हाका फोन येयलो एडवीन कलीज म्हणजे तेणें म्हाका फोन मारलो, शापोरा एक डिंकी बुडल्या म्हणून. डिंकी बुडल्या जाल्यार एका सांगलें नेणटेणें, घोडे म्हणलें घुणाय सोमते चलया. गेले जाल्यार वयता शापोरान आसत्या सारकें डेंजर रस्त्याचेर बुडलेले आनी वयर एका व्हड्याक मातशें धरून रावले. 4 जाणां आसले त्या व्हड्याचेर. दोगां 3 जाणांक गेले आनी तो जाणटो अंकल आसलो पात्रांव, ताका मागीर उखललो आनी आमी बोटीर घातलो. ते घेवन येयले. बुडलेले आतां 8 बुडलेले. आनी तुमकां केन्ना कळलें? 9 9:30 थिजर बुडल्या. ते फिशरमॅनूच? ते फिशरमॅन. ते खंयचे? शापोरा. कितले 4 जाण आसले? 4 जाण आसले. पाय पूत आनी 2 जाण मान. 2 जाण मान आहे. 4 जाण बुडटाले. 4 जाण बुडटाले. मागीर दिसत ना रे बोट तेंची इतली दिसता. इतले दिसतात त्या बोटीक धरून रावलेलो. त्यांना कुडको दिसता त्यांचा दिसतात. त्या बोटीला ते धरून आले. 2 जाण तिकडे 2 जाण इकडे आले. त्या बोटी बोटून आले. ते आमी ती पावना फुडें मावले, हांवें दिव घे तुमी आमकां पावले म्हणाले आनी अशें खोशी घे जाले आनी तांकां आमी बोटीर वयर काडले.
खासगी विद्यापीठां आयली जाल्यार गोंयांत रोजगार निर्मिती जातली आनी गोंयकारांक शिक्षणाची संदी मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. तशेंच पर्यटन प्रकल्पाक विरोध करचे न्हय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. पर्यटनाच्या प्रकल्पाक कोणेच विरोध करचो न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. पर्यटन हो गोंयचो अर्थवेवस्थेचो मुखेल खांबो आसा. पर्यटनाच्या क्षेत्रांत गोंयच्या तरणाट्यांक 2 लाखां वयर रोजगार मेळपाची शक्यताय आसा अशेंय ताचें म्हणणें. राजभवनांत जाल्ल्या संवसारीक पर्यटन दिसाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे आमी म्हणटाले की गोंयांत वेगळे आशिल्ले की पयलो मायनिंग आशिल्लो, देन इंडस्ट्री आशिल्ली, देन टुरिजम आशिल्लें. पण कालांतरांत आज पुराय जग गोंया कडेन ज्या नजरेंतल्यान पळयता तितूंतल्यान टुरिजम इज एन हायस्ट इकॉनॉमी. डिफरंट सेक्टरांत टुरिजमाची मॅनपावर गरज आसा. डिफरंट सेक्टरांत टुरिजमान एंटरप्रिनर येवपाक जाय आनी ते एंटरप्रिनर जर येवपाक जाय आसत जाल्यार ती क्रिएटिविटी तुमच्या तकलेंतल्यान येवपाची गरज आसा. आणि वर्ल्ड टुरिजम डेच्या निमित्तान आमी सुरू करता आनी इट इज ऑल लिंक टू टुरिजम. इट इज फक्त आणि फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणजेच नोकरी न्ही, तर आज इंडस्ट्री सेक्टर, टुरिजम सेक्टर आणि बाकीच्या सेक्टरात मोर दॅन 2 lakhs जॉब्स आर अवेलेबल. आणि आज जर ते गोंयच्या भुरग्यांनी घेतले ना जाल्यार म्हाका दिसता भायल्या खंयच्या तरी राज्यांतल्यान येवन ते जॉब ते ग्रॅब करतले, ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करतले. त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करच्या पयलीं आमच्या भुरग्यांनी जे रेडी टू वर्क जेका आमी म्हणटा की आपूण काम करपाक तयारी आसपाक जाय अकॉर्डिंग टू अवर क्वॉलिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर स्कील आनी अकॉर्डिंग टू अवर हॉबीज. आमची आवड कितें आसा ह्या क्षेत्रांत जर आमी जॉब करपाक सुरवात केलो जाल्यार गोंयांत आयच्या घडीक तरी एक सुद्दां मनीस बेकार उरपाक शकना. So many people are ready to invest in the private university sector. Private university आज गोंयांत एस्टाब्लिश करपाक सोदता. ऑलरेडी तर 4 जाणांनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी खातीर आपलो प्रपोजलय अप्रुव्हल करून घेतला आणि तांच्यांनी आपलें कामूय हांगासर सुरवात केला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना गोंयांत येता एक तेजे डबल फायदो आसा. गोंयच्या भुरग्यांक तितून जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्योच, बट त्याच बरोबर गोंयच्या भुरग्यांक भितरले डिफरंट कोर्सीस जे गोंयांत आज ना ते कोर्सीस शिकपाची संद जी आसा पळय ती अवेलेबल जातली. आज पारुल युनिव्हर्सिटी आसतली, MIT युनिव्हर्सिटी आसतली, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स आसतले, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतले. इतक्यो युनिव्हर्सिटीज गोंयांत आयल्या ज्याचे एड्युकेशन हाज्या पयलीं म्हणजे असल्या डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस जे गोंयांत अवेलेबल नाशिल्ले ते कोर्सीस आज गोंयांत अवेलेबल आसा. गोंय सरकार अशा पद्दतीन एड्युकेशन आसतले, IT आसतले, टुरिजम इंडस्ट्री आसतले हे प्रपोज करता आणि हेकाच लागून नवीन एस्टाब्लिशमेंट गोंयांत जावच्यो हाच्या खातीर सातत्यान प्रयत्न करता. पण आमी पळयता की अशेय काही लोक आसात जे प्रत्येक एक्टिविटी खातीर विरोध करपाक लागलेले आसात. जरी एड्युकेशन इंडस्ट्री गोंयांत येता, एड्युकेशन एस्टाब्लिशमेंट जाता जाल्यार ताका विरोध करप. विरोध कित्या खातीर जाल्यार चुकोन ती इंडस्ट्री फाल्यां सकाळी येयली, गोंयची भुरगीं खूब फुडार बरो जातलो तेंचो म्हणून विरोध करप. आमी पळयता, आमी म्हणटा की निदान बरे प्रकल्प जे आसा दॅट वील एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कारवारच्या विनायक नायक खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणे हाच्या मरणाक लागून प्रकरणात नवे वळण घेतले. तपासात आडमेळी आसा. दोगांच्या कुटुंबाची चवकशी जातली. अटक केल्ल्या दुबावितांच्या जबानीचेर चवकशी करपाचो यत्न करतात अशें कारवारचो पुलीस अधीक्षक M. नारायण हाणें म्हायती दिली. कारवाराचो उद्देजक विनायक नायकाची 22 सप्टेंबराक कारवारांतल्या ताच्या घरात हत्या जाल्ली. ह्या हत्या प्रकरणाचे कनेक्शन गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कारवार पुलिसाच्या हाताक लागिल्ली. तशेंच हत्या प्रकरणात फोंडेच्या गुरुप्रसाद राणेचो हात आशिल्ल्याचो तांकां दुबाव आशिल्लो. कारवार पुलीस गुरुप्रसाद राणेच्या मागार आशिल्ले. मात बुधवारा सांजे मांडवी न्हंयत गुरुप्रसाद राणे हाची कूड सापटिल्ल्यान आतां ह्या प्रकरणात नवें वळण आयला. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात पुलिसांनी बिहारच्या 2 जाणांक दिल्लीच्यान अटक केल्या. जाल्यार गुरुप्रसाद राणे हांच्या कंपनीत कामाक आशिल्ल्या आसामाच्या लक्ष ज्योतिनाथ हाकाय अटक केल्या. मात गुरुप्रसाद राणे हांच्या मरणाक लागून आतां तपासात आडमेळी येतात अशें कारवारचो पुलीस अधीक्षक M. नारायण हांणी सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोकण रेल्वे खातीर लोकांच्यो जमिनी गेल्ल्यांक रेल्वे खातीर आयिल्ल्या नोकर भरतेंत प्राधान्य नोकऱ्यो दिवपाक यत्न करतले अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीसान सांगलें. कोकण रेल्वेत आयिल्ल्या 1017च्या परस मायज नोकर भरतेची निमणी तारीख 7 नोव्हेंबराक सोंपता. ती वाडोवन फुडें व्हरपाक सांगतले अशें खासदार विरियातो फर्नांडीसान सांगलें. 75 पैसे पर स्क्वेअर मीटर विच वॉज पिटन्स आणि त्यांना क्लॉज घाल्लो
की जे शॉपां घालतले इन फ्युचर कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर ऑर इन द प्रॉपर्टी ऑर जॉब्स आसतले, फर्स्ट प्रेफरन्स विल बी गिवन टू द लँड लुजर्स. ते जावंकूच ना. सो दे हॅड कम. Mr. Savio Coutinho from Margao, he had brought up this issue. He also brought some affected people, land losers. So we will be taking up this case at the highest level with Konkan Railway. कि हे तुमचो क्लॉज आशिल्लो, त्या क्लॉजा प्रमाणे you have to now give compensation. First preference should be given to the Goans who are land losers. Secondly, म्हळ्यार there is recruitment of almost 170 plus vacancies. तातूंतय क्लॉज आसा that Goans, affected people will be given first preference. So ते कोण फॉलोच करना. So आमचे बाब सावियोन ते he downloaded the entire thing, he brought it to my notice, आणि आयजूच आमी we will take up की लास्ट डेट आसा तो 7th November तो पुश करपाक टू postpone it. 7th October आसा पळय ते maybe another 30 days or so that आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एप्लिकंट्सांक जॉब सिकरांक चान्स मेळपाक जाय एप्लाय करपाक. सो दॅट इज इफ आमच्या गोंयचो सरकार जॉब दिना एटलीस्ट दुसऱ्या एजन्सीसांक अशे जॉब आसा ते वी हॅव टू ट्राय अँड गिव देम जॉब्स. शिरदोणा पंचायतीच्या नव्या इमारती खातीर फाटल्या 20 वर्सांत 3 आमदारांनी 4 फावटी बुनयादी फातर घातलो. मात अजून मेरेन तांचें बांदकाम सुरू जावंक ना. पंचायतीच्या इमारती खातीर बुनियाद मारल्या तातूंत पावसाचें उदक सांठून उरता. दर फावटी ही गजाल सरकाराच्या काना मनार घालून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. पयलीं म्हणजे 4 पाटी तुमकां खंय दिसता, हांगा 3च पाटी आसा. 1, 2, 3. एक 2004 फेब्रुवारी 8 फेब्रुवारी 2004, एक 2019 पाटी घातलेली आनी एक हांगा घातल्या पळय ती 2024 19 आनी 21. ओके. आनी ह्यो 4 ज्यो 3 पाटयो म्हणटा पळय ते चवथी पाटी ना. हांवें आजून पर्यंत पाटयो चालू मीन्स जेन्ना बरें कंप्लीट जाल्या शिवाय हांव केन्नाच पाटी घाली ना. सो हांवें हांगा पाटी घातलेली ना. भूमिपूजन केलें. हय, हें तुमी जाणून घ्या. आदी हें जें आतां काम आसा 2004 म्हणटा हांगा वर्क ऑर्डर एज पर म्हाका एलोक्यू गावला त्या प्रमाणे 2016च्यान वर्क ऑर्डर घाल्या. आतां पयलू कितें आसली, एक आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा, ताका संवय आसली की वचोन पयलू फावंडेशन सोन पीठ आपणाची जे हें आसा नांवां घालपाची, सगल्यांची नांवां घालपाची आनी शो मारपाचो की आपणान काम केलें, काम जालें कंप्लीट. अशें खूब कडेन जालां. हांगाच न्हू आतां तुमी पळयता गोवा ग्रावंड आनी खंयचो ग्रावंड सगळे कडेन अशेंच चालू आसलें. फावंडेशन स्टोन म्हणून मारतालो आनी असो अशी तुमी पळयता सगल्यांची नांवां घालप आनी सगल्यांक हॅप्पी करून दाखोवप आनी मागीर ते फुडें कांयच जायनासलें. आनी जेन्ना म्हणटा तुमी पळयता इतलीं वर्सां जालीं 2004 म्हणटा तो फावंडेशन स्टोन जावं तेंचो जो हें आसा प्लेट आसा ती मारल्या, नेम प्लेट्स ज्यो आसा त्यो मारल्या, मागीर 2019 मारली, 2021 मारली. सो हें कंटिन्युअसली मारीत आसा पण काम जें आसा तें चालूच जावंक नासलें. आनी जेन्ना हांव खूब कडेन अशेंच जालां की कन्सल्टंट के ऊपर कन्सल्टंट म्हटल्यार जेन्ना कन्सल्टंट अपॉयंट करता, कन्सल्टंट म्हटल्यार कितें तुमी कन्सल्ट करता आनी खंय ना खंय एंटायर जें काम आसा तें कन्सल्टंटाचे हेजेर कंप्लिशन स्टेज पासून तेणेन एक कन्सल्टंट हें करपाक जाय. मात हांगा आतां कितें जालां, आतां हो ओवरऑल प्रॉब्लेम हांव सांगता तुमकां हांगासलोच न्हू, मात GSIDCचो ओवरऑल प्रॉब्लेम असो आसा की ते एक कन्सल्टंट चेंज करीत रावता. आतां जेन्ना कन्सल्टंटाक एक फी दिता, एक कितली पर्संटेज फी दिता, ती फी खंय ना खंय पब्लीक टॅक्स पेयराचे पयशांच्यान खंय ना खंय तांकां फी वयता. जावं ते 5 लाख जावं ते 10 लाख वॉटेवर जो फी आसा तो वयता. बट तो जेन्ना फी वयता खंय ना खंय तेंचे कडल्यान ते पयशे भरून येवपाक जाय आनी ते कन्सल्टंट टोटल काम जें आसा तें चॅक करपाक जाय. तशें चॅक जे डिपार्टमेंट जो GSIDC आसा तो GSIDC डिपार्टमेंटानूय चॅक करपाक जाय की बाबा अशें अशें काम आसा आनी हें फूल कंप्लिशन स्टेजीर पर्यंत पावोवपाक जाय. कामुर्ले 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारपेट प्रकरणांतल्या त्या दोगूय शिक्षिकांक निलंबीत करपाक शिक्षण खात्यान मान्यताय दिल्या. एका शिक्षिकेचें कॉन्ट्रॅक्ट शाळा वेवस्थापनान रद्द केलें. फाटल्या म्हयन्यांत पुस्तकाची पानां पिजिल्लीं म्हणून ह्या दोनूय शिक्षिकेनी एका 4थेच्या विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्लो. कामुर्ले वाघाळे हांगासर रावपी एक 9 वर्साच्या भुरगो जो 4थेच्या वर्गांत शिकतालो हाचेर एका टिचरीन जबर मारहाण केल्ल्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसांनी ह्या 2 संशयित टिचरींचेर गुन्हो नोंद केलो आनी दोनूय टिचरींक कोलवाळे पुलिसांन अटक केली. अटकेनंतर ह्या दोन्ही टिचरींक GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली.
त्याच नंतर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन या दोन्ही टिचरींका सस्पेंड केल्ल्याचे सुनावले. 5 दिसाच्या पुलीस कस्टडीच्या नंतर JMFC कोर्टान या दोन्ही टिचरींका 5 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली. असे कळण्यात येईल की काही दिसानंतर या दोन्ही टिचरींक बेलीकूय अप्लाय केल्ले आणि चिल्ड्रन्स कोर्ट पेंजीम हांगासरल्यान या दोन्ही टिचरींका 5 दिसाच्या कस्टडी नंतर दोन्ही टिचरींक कंडिशनल बेल ग्रांट केली. तर असो प्रश्न ह्या भुरग्याच्या बापायचेर पडटलो की जेन्ना ह्या टिचरींका बेल ग्रांट केली तेन्ना आपल्या भुरग्याचेर जो अत्याचार जाला, जी जबर मारहाण केल्या त्याचेर खंय तरी जस्टीस मेळोंक ना, खंय तरी आपल्या भुरग्याचेर अन्याय जाल्ल्याचे दिसून येयले. तर आता अशें कळण्यात येयलें की जे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आसा तर त्याच प्रमाणे स्कूल मॅनेजमेंट आसा तांच्यांनी एक असो डिसिजन घेतला की जी मेन अक्यूज टीचर जी आसा सुजल गावडे हिचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो परमनंटली टर्मिनेट करपाचो डिसिजन घेतिल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळी. गोंयांत भाजपाचे सदस्यत्व मोहिमेन 1 लाखा परस चड आंकडो हुंपला. सांखळे मतदारसंघात सगळ्यांत चड सदस्यत्वाची संख्या आसा. उपरांत वाळपय आनी मागीर परये. 1 सप्टेंबर सावन भाजपान ह्या मोहिमेक सुरवात केल्ली. मात मदल्या काळात चवथीक लागून सदस्यत्व मोहीम थंड पडिल्ली अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. आज आम्ही पार्टीच्या ऑफिसात आम्ही सगळ्यांक म्हणटा मंत्री येवन बसूं जाय, मंत्र्यांक म्हणूं जाय. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सुरवात केली. त्यानंतर फाटल्या मंगळार दीस आमचे मवीन गुदिनो आयले. येणाऱ्या मंगळार प्रत्येक मंगळाराक कोण तरी एक मंत्री हो आमच्या कार्यालयान येतलो. आता त्यामुळे ते करता आसतना पार्टी म्हणूनही काही इश्यू असतात कार्यकर्त्यांचे आणि म्हणून हांवें ठरयलें की आज 10:30 ते 1 पर्यंत आमचे कार्यकर्ते जे आसात मतदारसंघात ते वेगवेगळे आपले त्यांच्यांनी आपले जर कितें आसत जाल्यार येवन हांगा मेळचें म्हणून आज बसलो. त्यामुळे आज येवपाक लागिल्ले आसात कार्यकर्ते. मेंबरशीप ड्रायव्ह तुमची कितें? मेंबरशीप काल आमी मेगा मेंबरशीप ड्रायव्ह आशिल्ली आणि काल आमचो 1,07,000 मेंबर जाले. पूर्ण जाली 1 लाख. आणि त्यामुळे आता हळूहळू स्पीड घेवपाक लागिल्ली आसा आणि इंडिव्हिज्युअली बऱ्याच जाणांनी जे 100 करपाक जाय ते भरपूर जाण 100 करतात. त्या दिसांनी आमचें टार्गेट हें अचीव जातलें. अनुदानीत शैक्षणिक संस्थांक हाचे मुखार बालरथ सुविधा मेळची ना. विद्यार्थ्यांनी घरा लागीं आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षण घेवचें असो केंद्र सरकाराचो आदेश आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार बालरथांक लागून राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत आसा. ताका लागून शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतला अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हाणें सांगलें. कांय म्हयन्या आदी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिल्लीत बसका घडोवन हाडिल्ली. ते बसकेत एका राज्यान शाळांक बालरथ गाडयांची सुविधा दिल्या अशी माहिती दिली. हाचेर खर नाराजी उक्तायतना शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्याक केंद्र सरकारचो आदेश पाळपाचो निर्देश दिले. हाका लागून राज्यांतल्या अनुदानीत शाळांक बालरथ दिवची न्हय अशें शिक्षण खात्यान थारयला अशें झिंगडे हांणी स्पश्ट केले. सध्या सुरू आशिल्ले बालरथ चालूच उरतले पूण ताचे दुरुस्ती खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान आनी अनुदान मेळचे ना. आमदार खासदार हांणी आपल्या निधींतल्यान एखाद्या शाळेक बालरथ दिल्यार संस्थाक अनुदान दितले पूण आता शिक्षण खाते खंयच्याच शाळेक बालरथ दिवचे ना असोय उल्लेख तांणी केला. अनुदानीत शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रवासाची वेवस्था म्हणून राज्य सरकारान कांय वर्सां सावन बालरथ येवजण तयार केल्या आनी अनुदानीत शाळांकूय बालरथाची वेवस्था केल्या. चालक आणि कंडक्टराच्या पगारा सयत बालरथाची देखरेख करपा खातीर सरकार ह्या शाळांक अनुदान दिता. अनुदानीत शाळा खातीर सरकारान बालरथाची वेवस्था केले उपरांत राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी जावपाक लागला अशें दिसून आयला. बालरथ मेळ्या उपरांत जायत्या अनुदानीत संस्थांनी विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या पालकांक आपल्या शाळेंत आकर्शीत करपा खातीर वेगवेगळ्यो युक्ती मांडली. देखून पालकांनी सरकारी शाळांनी शिकपी आपल्या भुरग्यांक अनुदानीत शाळांनी प्रवेश मेळयलो. बालरथाक लागून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी अनुदानीत शाळांनी वचपाक लागले म्हणून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी उणे जावपाक लागले. हाचो परिणाम सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो. अंदू 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत राज्यांतल्यो 135 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडपाच्या निदर्शनास आयले. हाचे मुखेल कारण बालरथ आशिल्ल्याचें सिद्ध जाला. शिक्षण खात्यान एक निर्णय घेतला आणि तो म्हटल्यार अनुदानीत शाळेक ह्यान फुडें कसलीच बालरथ सेवा मेळची ना. हेचें कारण म्हटल्यार
केंद्र सरकारचो असो आदेश आसा आणि एक सर्वे केला त्या सर्वेसून अशें दिसून येयलें की ह्या बाल रथां खातीर सरकारी शाळा बंद पडपाच्या प्रमाणात वाड जाल्लेली आसा. कांय म्हयन्या पयलीं दिल्ली हांगासर बसका जाल्ली आनी त्या बसकेन एका राज्यान सांगलें की तेंच्या शाळांक त्यांनी बालरथ सेवा सुरू केल्या. तेचेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान तीव्र नाराजी व्यक्त करून तांकां ती सेवा बंद करपाक लायली. आणि ह्याच धर्तीचेर गोंय राज्यान सुद्धा शिक्षण खात्यान आतां असो निर्णय घेतला की ह्यान फुडें खंयच्याच अनुदानीत शाळेक बालरथ सेवा मेळची ना. ज्यो बालरथ सेवा पयलींच्यान चालू आहा त्यो तश्योच चालू रावतल्यो, पूण त्यांची देखरेख आनी दुरुस्ती खातीर जे अनुदान दिता ते अनुदान मात बंद जातले. जर खंयचे आमदार, खासदार किंवा मंत्री आपापल्या मतदारसंघान आणि त्यांच्या जर खंयचो मंत्री, आमदार, खासदार त्यांच्या मतदारसंघातल्या शाळांक बालरथ सेवा दिता जाल्यार तांकां फक्त अनुदान मेळटलें. बाकीच्या अनुदानीत शाळांक बालरथ सेवा ही ह्यान फुडें मेळची ना असो निर्णय जो आसा तो गोंय राज्याच्या शिक्षण खात्यान घेतलेलो आसा. पळोवंक गेल्यार सध्या 300 परस चड बालरथ सेवा ह्यो राज्यान चालू आसा. आणि जो सर्वे जाला तितून दिसून येता की ह्या वर्सा 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां मदीं जवळपास 135 सरकारी शाळा ह्यो बंद पडलेल्या. त्याचे कारण म्हटल्यार बालरथ सेवा ही जावन येता अशी माहिती फुडें येता. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.